थिये मतदारसंघात वरांची वरां लायट नासता म्हण थंयच्या लोकांबरोबर आमदार किरण कांदोळकारूय बेजारला। मतदारसंघातले सगळे सरपंच आनी पंचांची इजनेरा बरोबर बसका घेवन ताणें इजनेराक बरेच उजरायले। आता होच प्रश्न घेवन थियेचे लोक वीज मंत्री मिलिंदाकडे वचपाचे आसात, मात मिलिंदच गोंयांत ना। एके वटेन लोकांचे लायटीक हाल जाल्यार सरकारी पैसे कोड्डून ब्राझील वर्ल्ड कपाक वचूंक फुलिल्लो मिलिंद येन्नाच फामिलीक घेवन फॉरेन टुरार पावलो। फाटले कांय दीस गोंयभर लायटीचो आपालिपा चालू आसा। थिवी मतदारसंघातल्या लोकांनी हो प्रस्न गंभीरपणान घेतला। मतदारसंघातले सगळे सरपंच आनी पंचांची आमदार किरण कांदोळकारान एक बसका आपयल्ली। ह्या वेळार लोकांनी आपणाली गाराणी इंजिनियरा मुखार मांडली। इतल्या वर्षांत केन्नाच जाणनासलो तुमी आतां जे क्राय वयता जे कितें सांगतात न्हू आयकून तरी हे आतां डेलीच न्हू एक रात अशी बरी वचना नॉन स्टॉप म्हणटा एक्सिडेंट बरोबर आसता काय जायना। पयरचे राती तेच जाले त्याच्या आदले राती तेच जाले कितें मातसो उदीक पडलो म्हणून हें काम आयज जी लायट खंडीत जाता ती 5-5, 6 वरां येना। लोक त्रस्त जाल्लेले आसात आनी लोक हे प्रत्येक आमदाराच्या दारान रातचो आमदाराकूय जाम पडोवंक दिना, तशेंच मेंबर सरपंचांकूय लोक जाम पडोवंक दिनात जाले। गोंयभर लायटी सारकी नासतात म्हूण आमदार किरण कांदोळकार सामको बेजार आसा। आता लायटीचो प्रस्न वीज मंत्री मिलिंद नायका लागीं व्हरपाचें ताणें थारायला। गोंयभर असो आवाज आहा, पण खास करून म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून कामुर्ले, रेवाड्या, कोलवाळे, पिर्णा, अस्नोडा अशें म्हटल्यार सबंद भागांनी लायट वचपाचो रातभर वरांची वरां लायट ना गुल्ल जावप हो प्रकार चल्लेलो आसा। ह्या 15 दिसां भितर कितें तेंच्या वाड्या वयली हेर समस्या, कोणाक खांबे जाय, कोणाचे वायरी लोंबतात, कोणाचे आनी कितें अशे वेगळ्यो ज्यो समस्या आहा ह्यो पंच मेंबरांनी वचून थंयसर समस्या तेंचे कडेन मांडपाक जाय, तांकां दाखोवन दिवपाक जाय। आनी येता त्या हे सगळें जाले उपरांत सर्वे जावन सगळी 15 दिसांनी तेंच्यांनी उरलेल्या 15 दिसांनी सर्वे करची आनी त्या सर्वेन सगळें कितें आहा पळय तें घेवन हांव पावर मिनिस्टरा वांगडा ह्या एई आनी जेईंक घेवन मिटींग करतलो। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। केंद्रात मोदी सरकार सत्तेर आयले तरी गोंयाक खासा दर्जो दिवपाचो विशय पर्रीकारान मोदी मुखार अजूनय काडिल्लो ना। सगळ्यात पयलीं गोंयच्या खासा दर्जाचो विशय तडीक लावंक जाय अशें राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान मागला। पर्रीकार आनीक एक मांडवी पूल बांदून आशिल्ल्या नाशिल्ल्या पयशांची वाट लायता। काँग्रेस म्हणटा पर्रीकारान पयलीं लोकायुक्त नेमचो। गोंयाक खासा दर्जो, खासा कॅडर मेळचे म्हूण पर्रीकारान यत्न करचे। दाबोळे विमानतळा वेल्यान नौदळाक हालोवंक सरकारान पावलां मारची म्हूण शांताराम मागता। It was unfortunate that when Mr. Parrikar met the Prime Minister as early as on Tuesday, he did not place this demand before Prime Minister. Therefore, I am requesting that Chief Minister, taking this opportunity of the visit of the Prime Minister, should strongly demand special provisions for Goa and separate all India services cadre. Mr. Parrikar should request the Government of India through Prime Minister to explore the possibility whether naval base can be shifted elsewhere. नवो मांडवी पूल बांदून सरकार फक्त पैसे वाट लायता, ते परस लोकायुक्त नेमचो म्हूण प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस मागता। I don't think he has got defense clearance. If he has got defense clearance, then we will write to the Defense Department through question in the Parliament and let him know. Because we want these bridges for posterity, not because Parrikar is there and he got a infrastructure development corporation where he himself is acting as a contractor, where PW manual has been removed and thrown in the dustbin. It is only corruption, corruption and corruption. I have already exposed the Calvin Bridge. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। भाड्याची गाडी घेऊन वेगवेगळ्या वाठारांनी चोरयो करपी मणिपूरच्या दोगा तरणाट्यांक मडगांव पुलिसांनी अटक केल्या। तांचेकडच्यान चोरयेचो म्हाल जप्त केला। तांचो तिसरो वांगडी फरारी आसा। इतल्या मजगती वाडे वास्को एक पसरो फोडपी कर्नाटकांतल्या एका तरणाट्याक वास्को पुलिसांनी अटक केली। दक्षिण गोंयचो अधीक्षक विजय सिंगान ही माहिती दिली। Madgaon police found that one person standing along with the car. He was brought to the police station and on interrogation he revealed his name as Arbaz. On grounds of suspicion he was arrested under 40-41 CRPC. During the custody he was interrogated in detail and he revealed that he along with his associate has come to Madgaon. So has come to Madgaon. Then
police team, finally a police team was also sent to the Madgaon hotel where they were residing. At around 6:30, another person or his associate also came there, and he was also brought to the police station. The other person's name is Rufiat. The supervision of PI Sagar Ikoskar has worked out a case of burglary which happened on the intervening night of 9th and 10th June. They have arrested by the name of one person, Ramesh Balari, aged 24 years. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.